सारांश कितें तुमी नोट केला? नंबर एक म्हणजे सरकार तुमच्या दारी हो जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री आणि प्राईम मिनिस्टराच्या माध्यमांतल्यान संबंध भारताक चालला आणि हाच्या फाटल्यान एकूच गोष्ट आसा की जे पेंडींग इश्यू जनतेचे आसा ते पेंडींग इश्यू जाता ते बेगीन रिजॉल्व करपाचे आणि तो प्रयत्न अशे सगळे ऑफिसर एकठांय हांव थंयच करप हो प्रश्न. जसो आज एक सबसिडी आशिल्ली आणि आमी चीफ इंजिनियराक फोन केलो आनी सांगलें की इमिजिएट ती क्लियर कर म्हणून. अशें हाणें ते क्लियर जाता असो संकल्प मुखार दवरून हो जनता दरबाराचो संकल्प आसा. आज म्हाका खूब आनंद जाता मार्मुगांव तालुका येता आसतना कारण हेच्या पयलीं म्हजो जो दरबार जाल्लो तो 3-3.5 म्हयने पयलीं आमचो म्हापशा जाल्लो आनी त्या नंतर आज वास्को मार्मुगांव तालुक्यांत जाता. सगळ्यांनी बरे प्रश्न रेज केल्या. काही प्रश्न म्युनिसिपालिटीचे आसात ते मेजर इश्यू आशिल्ले ते म्युनिसिपालिटीच्या माध्यमांतल्यान ते रिजॉल्व जातले. कचरा प्रश्न आसा हो कचरा प्रश्न फक्त मार्मुगांवा पुरतो मर्यादीत ना. आमचे जे 12 तालुका आसा त्या सगळ्या 12 तालुक्यांक हो प्रश्न आसा आनी तो रिजॉल्व करपा खातीर प्रत्येक तालुक्याची जी आस्थापना आसा मागीर ती म्युनिसिपालिटी आसूं पंचायत आसूं किंवा जिल्हा आसूं ह्या सगळ्यांनी प्रयत्न करपाची आवश्यकता आसा आनी तो प्रयत्न तसो चल्ला. त्या शिवाय हाका बाकीचे जे डिपार्टमेंट आसा तांकांय हेल्प करतात आनी त्या खातीर तोय इल्लो इल्लो करून रिजॉल्व जाता. सगळ्यांत म्हत्वाचो प्रश्न हांगा जो मांडलो तो रस्ते लायट आनी उदक आनी हातूंत म्हाका दिसता गोंयांत भरपूर प्रगती जाल्ली आसा आनी जे कितें हांगा तांणी प्रश्न मांडल्या तेही रिजॉल्व करपाचें आमी थारयलां. तिसरी गोष्ट केल्यार ती मडगांवचे अंडरग्रावंड केबलिंगाचेर उलयल्या. तेही अंडरग्रावंड केबलिंगाचें जवळ जवळ 40 कोटीचें काम ह्या स्पेशली वास्को सिटीन हे काम येता त्या 15 तारखे नंतर आमी केन्नाय चालू करतले. हाजें श्रेय ह्या दोनूय आमदारांक आसा आनी त्या खातीर मुखार जो प्रश्न येतलो तो फक्त जे आतां वीज काम आसा किंवा अशे ज्यो गोश्टी आसात त्यो चेंज करच्यो पडटल्यो आनी तेही आमी करतले. सर एका काणकोणच्या भावान एक म्हणजे सबसिडीचो विशय काडलो ताका बांयच्या खातीर सबसिडी मेळना आनी तो तुमी इमिजिएटली. सर पूण एक गोश्ट सांगा कितके दुख्खाची अशी गोश्ट आसता की एक मनशाक सबसिडी मेळपाक वणवण करचें पडटा आनी असल्या माध्यमांतसून तेजें काम जाता. पळय दोन गोश्टी आसा. हांव एट दीस मोमेंट हांव ताचेर कांय उलयना. ताणेंच सांगलां की इज अ गव्हर्मेंट रिटायर्ड सर्वंट म्हणून. ही सबसिडी बी आसता ती एलिजिबिलिटी आसता. येदा कदाचित तो ताका एलिजिबल आसा की ना हें हांव सांगूं शकना. त्या एलिजिबिलिटीत तो जर बसना जाल्यार ती फायल डिले जावंक शकता. होय प्रश्न आसा. पूण इमिजिएट हांवें चीफ इंजिनियर वॉटर रिसोर्साक फोन करून सांगलां की ती फायल क्लियर कर. ती फायल क्लियर केल्या नंतर आमकां कळटलें ती फायल कशी आसा. सर आयज आमी ह्या मिटिंगेन पळयलें की चडशा लोकांची जी कामां आहाय ती 3-3 म्हयने 3-3 वर्सां दिवन आनी ती एक तुमच्या एक कॉलाचेर इमिजिएटली जातले आनी ते लोकांचो त्या ऑफिसरांचेर चडसो विश्वास ना असो दिसून येयलो. सो तुमचें कितें म्हणणें हाचेर? जाल्यार हो प्रश्न काही ऑफिसराचो आसा. सगळेच ऑफिसर अशें आसता अशें हांव म्हणना. काही एक ऑफिसर जर अशें कितें केलें की ताचो ब्लेम सगळ्या ऑफिसरांचो येता आनी तें खरें आसा. एक ऑफिसर जर कितें सांगत आतां हांवें सुद्दां एकट्या सांगलां कितें सांगपाचें जर तें बरोबर ना आनी त्या खातीर सगळ्या ऑफिसरांचें नांव पिड्ड्यार जाता आनी त्या खातीर ऑफिसराकूय म्हजो रिक्वेस्ट की तांणी मेळचे वेळी 7 दिसां भितर त्या फायलीक आन्सर दिवन कंप्लीट. दाबोलीम एअरपोर्ट आनी कोल आहा पळय दोज आर द मेजर 2 इश्यूज. कोल हँडलिंग जे वाडपा आहा आनी दाबोलीम इज लायकली टू बी शट. असो एक फियर आहा मरमुगांव. हाव इज इट फॉर पळय अजून पासून कोल वाडटलो हें हांव आतां जवळ जवळ हांव स्वता 25 वर्सां एसेंब्लींत आसा. तातूंतली जवळ जवळ फाटल्या 10 वर्सान आमी कोला विशीं डिस्कशन ह्या एसेंब्लींत जाता आनी प्रत्येक फावटी आमी कोल वाडटलो म्हणटा पूण अजून पसून तो 12.5 मिलियन टन्स वयर वाडिल्लो ना. सर कुठ्ठाळीचो आमदाराचो PA आयिल्लो तेणें एक ग्रिवेन्स घातली की सांकवाळ जो इलेक्ट्रिसिटीचो सबस्टेशन आसा थंय 15-15 वर्सां कामगार आसा आनी ते एरोगंट जाल्लेले आसा. रातची शिफ्ट जायनात. एका आमदाराचे PA न्ही ग्रिवेन्स सर कशी सिरियसली घेतला? सांकवाळचे जे कामगार 15 वर्सां एका जाग्यार आसा तांकां डेफिनेटली आमी विदीन दीस तालुका ट्रान्सफर करतले ह्या बद्दल दुमत ना आनी जो शॉर्ट स्टाफ आसा तोय येता त्या म्हयन्यांत आमी
say as a regional party, one nation, one vote, how you see for that? Of course, we have supported मोदी से आणि हे म्हाका बरें पडटलें कारण आमचे सारके ज्यो बारीक पार्टी आसा त्या पार्टी कडेन जो खर्च करपाक आसा तो नासता आनी त्या खातीर अशें जालें जाल्यार एकदांच आमकां ते पयशे खर्च करचे सर चवथी खातीर एडिशनल स्ट्रीट लायट्स बी कितें स्कीम चवथी खातीर हांव इतल्यान मागता देवा कडेन की आमकां बरी बुद्ध बरी शक्ती विचार दी आनी लोकांकूय तशेंच विचार दिवन आमचे कडच्यान देशाचें बरें काम करून घे म्हणून ना मुद्दे खुबशे आशिल्ले पूण सगळ्यान पयलीं हांव आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता एडमिनिस्ट्रेशन ट्रान्सपरंट जावचें नाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ जावन लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ही जी संकल्पना आसा गव्हर्मेंटाची ताज्या खातीरूच एक स्टेप फुडें म्हणून सरकार तुमचे दारी हें स्टार्ट जाल्लें आनी मागीर ताज्या मागीर प्रत्येक मिनिस्टराक एक जबाबदारी दिवन तांकां एका एका तालुक्यान धाडून लोकांचे ग्रिवन्सीस तांच्या दारान आयकप म्हणजे आतां आमी पळयलें की खुबशे लोकांचे प्रॉब्लेम्स हांगा इन्स्टंटली सॉल्व जाले खुबशा लोकांक हांगा आश्वासन मेळ्ळें जाल्यार खुबशा लोकांचे प्रॉब्लेम्स आयच्या आज म्हणजे विदीन 24 hours 48 hours सॉल्व जावपाचें कलेक्टरान मिनिस्टरान आश्वासन दिलें थोड्यांचे ग्रिवन्सीस मिनिस्टरान आपल्याचेर घेवन आपणे तुका 8 दिसां भितर रिव्यू कितें आसा तो दिता म्हूण सांगलें हें एकूच दाखयता की आज प्रमोदजी सावंत जो आमचो सरकार चलयता ते खरेंच सिरियस आसा की प्रशासन हें क्लीन आसपा जाय प्रशासन हें ट्रान्सपरंट आसपा जाय आनी हें सगळें टायम बाउंड आसपा जाय म्हणून एकदा गव्हर्मेंटा भितर खुबश्यो प्रॉब्लेम्स येतात नाल्यार गव्हर्मेंटाचे प्रोसिजर जो आसता तो एक खूब लांबट प्रोसिजर आसता आनी ताच्या खातीर प्रॉब्लेम्स एकदां फास्ट सॉल्व जायना म्हणून ते बेगीन कशें सॉल्व जावपाक शकता हाजो एक प्रयत्न जनता दरबार धरा नाजाल्यार प्रशासन तुमच्या दारी धरा नाल्यार बाकीचे सरकार तुमच्या दारी धरा हें धरून म्हणजे सगळेंच प्रशासन आज तुमी पळयलें की प्रत्येक डिपार्टमेंटाचें येता पुलीस जावं PWD इलेक्ट्रिसिटी TCP RTO सगळे म्हणजे तुमी नांव घ्या इतलेय डिपार्टमेंट हांगा आशिल्ले आनी जे लोकांनी प्रश्न मांडले व्हेरी वॅलीड प्रश्न आशिल्ले ताजो म्हाका दिसता अरावंड 80 to 90% सुटावो हांगाच जाला जे 10% उरल्या पळय न्ही तेय बी 10% हांगा म्हाका दिसता 15 ते 1 म्हयन्या भितर सॉल्व जावपाचें तांणी आश्वासन दिलें सो हें इतलेंच दाखयता की आमचो जो गव्हर्मेंट आसा प्रमोद सावंताचो आज गव्हर्मेंट आसा जो आज आमचो मुखेलमंत्री आसा तो बरें काम करता आनी लोकांक बरी फॅसिलिटी दिवची लोकांची एडमिनिस्ट्रेशन तुमच्या दारान वचून तुमकां फॅसिलिटी मेळची म्हाका दिसता खरी बरी संकल्पना आसा आनी ती म्हाका आयच्या हातून खूब सक्सेस जाल्या आयज जे मेजर मुद्दे आसले तुका सगळ्यान चड खंयचो तुका दिसता एज अ MLA वास्को खंयचो मुखेल इशू आशिल्लो वेदर तूं हे सगळे इशू सॅटिस्फाय आसा काय हो मुरगांव तालुक्याचे इशू आशिल्ले थोड्यांक कोलाचो इशू आशिल्लो थोड्यांक रस्त्याचो इशू आशिल्लो थोड्यांक आनी इलेक्ट्रिसिटीचो इशू आशिल्लो इलेक्ट्रिसिटीचो आशिल्लो तर तांणीच स्वता सगळो म्हाका दिसता मेजर पार्ट एवरीथींग इज सॉल्व कोलाचो आशिल्लो तांकांय उत्तर मेळ्ळा कितले बाबा हँडलिंग जाता कितले परमिशन दिलां म्हणजे थोड्यांचो एकदां मिसकन्सेप्शन आसता की लोक सांगता म्हणून आमी एकदां उलयतात हांगा आनी त्या खातीर अशें आसतना आज एनवायरमेंटाचें ताणें क्लॅरिफाय दिलें आमी कितल्या कोल हँडलिंगाक परमिशन दिलां नाजाल्यार लोक दुसरे म्हणटाले हय आनी अशें प्रत्येक गोश्ट म्हणजे म्हाका दिसता हांगा जितले लोक आशिल्ले म्हणजे प्रत्येक जे विशय आशिल्ले ते म्हाका दिसता परफेक्टली आमी आन्सर केल्या आनी खंय खंय प्रशासन खंय तरी कमी पडटालें नाल्यार तांची कामां जायनाशिल्लीं जाल्यार तांकां ती शिटकावणी दिवनूय बी ऑफिसरांक पर्सनली फोन लावन तांकां सांगून ती कामां करून घेवपाचें आमच्या सरकारान हो हें घेतला तुका अंडरग्राउंड केबलिंगाचेर सांगलां तेणें दिवाळी पयलीं स्टार्ट करता कितें म्हणजे अंडरग्राउंड केबलिंगाचें म्हाका दिसता म्हणजे आमकां खबर आसा की 15 सप्टेंबर पर्यंत तुमकां खणपा मेळना खंयचोच रस्तो खणपा मेळना सो आमी सद्या पयलीं हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलां रस्ते खणनासतना जे पायप्स सायडीन घालचे पडटा लायट घेवपाक ताजें काम आमी सुरवात करतले आनी मे बी फावंडेशन स्टोन पसून आमी घालूंक शकता आनी मे बी खणपाचें आसा ते 15 सप्टेंबरा मागीर स्टार्ट जातलें पोल आसलो आनी लायक गार्बेज हेचेर तुमी कशें दिता पळय आयज तुमी सगळ्यांनी म्हणटा ते आमी पयलीं म्हणटा कॉंग्रेच्युलेट करूंक जाय आमच्या प्रायम मिनिस्टराक तशेंच आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक कित्याक आयज तेंच्या इनिशिएटिव्हच्या अंडर आख्खे गोंयभर हे जनता दरबार जाता आनी जनता दरबार फक्त इतल्याक लागून जाता की लोकांचे जे विशय आसा ते लोकांक येवन हांगा एक्सप्रेस करपाक मेळटा आयज तुमीच पयलें आसतलें लोक कशे आपले एक्सप्रेस करताले जे तांकां त्रास जाता ते कशे इश्यूज आसा ते एक्सप्रेस करताले आयज कांय ना म्हटल्यार म्हाका दिसता अरावंड 50 लोकांनी आपले व्ह्यूज मांडले तेंच्यांनी आपले इश्यूज मांडले हांगा बाकीच्या लोकांनी इन रायटींग दिलेलें आसा सो अरावंड कांय ना म्हटल्यार आयज अरावंड मोर दॅन 100 लोकांचे जे इश्यूज आसलेले इन मुर्मुगांव तालुका ते एड्रेस जाल्लेले आसा ऑल्सो फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम मुर्मुगांव अदर प्लेसीस ऑल्सो
सो आयज आमी पळयला आनी बाकीचे खुबशे इश्यूज असलेले जेंच्यांनी आयज आमचो मुद्दाम आमचो पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आयज आमच्या हांगा मदीं आसलेलो आनी तेंच्यांनी बऱ्या भशेन सगळे हँडल केलेले आसा. त्याच प्रमाणे आयज जे इश्यूज असलेले मेजर जे इश्यू असलेले रिलेटेड टू आमकां म्युन्सिपालिटीचे इश्यूज असलेले डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार जे मागीर गार्बेजाचो इश्यू असलेलो जो आमचो मेजर इश्यू आसा जशें तुमी म्हणटा तशें कोलाचो इश्यू असलेलो जो लोकांचो आसा ते सगळ्यांचो इश्यू दिलो. आमी एकूच सांगलेलें आसा जो कोलाचो जो इश्यू आसा हांगा तो मेजर इश्यू आसा मुरमगांवां आनी कोलाचें जे हँडलिंग जे जाता पळय ते खंय तरी मिसगायड केलेलें आसा कित्याक अजून पर्यंत तेजें वाडलेलें ना. जो आसा 11.5 तितल्याचेरूच आसा तेंचो आनी ते क्लॅरिफिकेशन आमच्या डिपार्टमेंटान एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीचे अंडर जे येयलेले तेंच्यांनी दिल्लेले आसा आनी तांकां सांगलां कितें आमी अजून पर्यंत तो वाडयलेलो ना. आमी तांकां सांगलें तुमचे कडेन कितें डॉक्युमेंट आसा वाडयलेला म्हणून जाल्यार ते तेंच्यांनी दिवचे म्हणून. सो तसो कांयच इश्यू ना. दुसरो इश्यू एअरपोर्टाचो आसलेलो तो एअरपोर्ट शिफ्ट जातलो काय बंद पडटलो काय म्हणून हो आमचो दाबोली. आमी तांकां एश्युरन्स दिल्लेलो आसा कितें जे पर्यंत आमकां गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिलो दाबोली एअरपोर्ट वील ऑलवेज रिमेन आनी एनफोर्स जी फ्लायट जी डायवर्ट जाताली मोपा ती सुद्दां जावपा ना हे एश्युरन्स आमकां दिल्लेले आसा. आनी वी आर विथ द पीपल आनी आमी हांगा आसा आमदार म्हणून आनी हे आमी कोऑर्डिनेशन आमचे चीफ मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन करीत आसता आनी आमकां पूर्ण तेजेर विश्वास आसा की जे तो उतार दिता पळय आनी जे उतार आमी लोकांक दिता ते आसतले हे फुडें कसलो लोकांक म्हाका दिसता तर भिवपाची गरज ना. दाबोदलेच्या एअरपोर्टाच्या बद्दल ह्या कोल्ड हँडलिंगाच्या बद्दल जो थंयसर केन्नाच वाडपाचो ना आसा तेजेरूच ते चल्लेले आसा. जे कमिटमेंट दिल्लेले आसा आमच्या चीफ मिनिस्टरान तेजे प्रमाणे ते चालू आसा.